नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार। हांव गौरीश बामणकर। गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर। स्पीड गव्हर्नर बसोवनूय गाडयेची स्पीड जाली क्रॉस। टॅक्सीकार फुर्योज। शोरूमाकडे वचून घातलो बोवाळ। पुलिसेच्या हस्तक्षेपा उपरांत प्रश्न सुटावो। विकसित भारताच्या नावान भाजपा करता प्रचार। काँग्रेसीचो आरोप। वेंचणूक आयोगाकडेन केल्या कागाळ। आरजीच्या त्याक्याक लागून एसटी राजकीय आरक्षणा खातीरचे आंदोलनाक मेळ्ळो नेट। आरजीच्या रुबर्ट पेरेराचो दावो। पेरेराच्या वक्तव्याचेर गाकुवेदच्या रुपेश वेळीपाची टिका। सावड्ड्या रेल्वेचो धपको बसून 15 मशीन आयले मरण। 2 रेडे जखमी। पशुवैजकी हॉस्पिटलात उपचार सुरू। म्हादयचें उदक घुंवडावन व्हरपा खातीर कर्नाटकाचो नवो डाव। उदक मलप्रभेत व्हरपा खातीर मारल्यात चर। पर्यावरण अभ्यासक राजेंद्र केरकारान उक्तायल्या तिडक। आनी पणजे स्मार्ट सिटीच्या कामाक लागून जावपी प्रदूषणा संबंधी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल। फुडल्या मंगळारा सुनावणी। आनी आतां खबरो विस्तारांत। टॅक्सीक स्पीड गव्हर्नर बसयल्लो। स्पीड गव्हर्नर बसयला म्हणून प्रमाणपत्रूय दिलें, पूण जेन्ना गाडी पासिंगेक व्हेली तेन्ना स्पीड गव्हर्नर चलना जालो। टॅक्सीकारान शोरूमाक सांगलें। शोरूमान म्हयनो काडलो। निमणे कडेन चाळविल्ल्या टॅक्सीकारांनी कोलवाळे टॉयोटाच्या शोरूमाकडे वचून बोवाळ केले उपरांत प्रश्न सुटावो जालो। रामचंद्र तळणकार ह्या टॅक्सीकारान एका म्हयन्या पयलीं टॉयोटाची हायब्रीड इनोवा घेतिल्ली। शोरूमाच्या कोतान ताका खंय स्पीड गव्हर्नर बसयल्लो, तशें सर्टिफिकेटय तांणी दिल्लें, पूण टॅक्सी पासिंगेक व्हेली तेन्ना स्पीड गव्हर्नर चलूंक ना। येरादारी खात्यान आपल्या नेमा प्रमाण टॅक्सीक फिट सर्टिफिकेट दिली ना। रामचंद्रान शोरूमाक हे विशीं कळीत केलें। शोरूमवाल्यांनी आयज फाल्यां करून म्हयनो काडलो। टॅक्सी म्हयनोभर तशीच उरली। लाखांनी रुपयांची गाडी घेवन ताका स्पीड गव्हर्नर बसोवपा खातीर वेगळे पयशे फारीक केले। गाडी चलय नासतना तशीच उरली जाल्यार तिचो हप्तो तरी फारीक कसो करप? निमाणे कडेन चाळविल्ल्या टॅक्सीकारांनी कोलवाळे शोरूमा कडेन वचून बोवाळ केलो। गाडी भाड्याकडून घेतला सेल गाडी तुझ्याकडून घेतली। स्पीड गव्हर्नर कोणी अरेंज केला? वेंडराकडून मरे वेंडरा गाडीवर विचार कसो चला ना? तू रिस्पॉन्सिबिलिटी तुझी, तेजी रिस्पॉन्सिबिलिटी न्हू। वेंडराक तुवें विचारून जाय, तो विचारूं शकना वेंडराक। डिस्कस जालें म्हणजे तो संजय परमेकर येयलो, मातशें थंयसर बातचीत जाली आनी मागीर आतां साहेब न्ही आमचो राणी साहेब येयलो तेज्या उतराक हेंकाय न्हू, तेज्या उतराचेर आमी आतां गाडी तेचेर हँडओव्हर करता। हँडओव्हर केल्या नंतर जितले गाडी ती लॉक जावन येना तोपर्यंत कितें पयलीं बेर करपाचें तें कंपनीन बेर करची अशी आमची मागणी आहा। हांव आमचो रामचंद्र एक सिनियर मोस्ट टॅक्सी ड्रायव्हर आमचो। तेणें 28 फेब्रुवारी गाडी घेतली। सो आतां कितें आहा, तूं गाडी घेतले न्हू, सो हांकां सगळ्या डिलरांक ऑर्डर आसा स्पीड गव्हर्नर फिट करून गाडी दिवची। सो त्या प्रमाणे ताका तेणें गाडी घेतली टॉयोटान ताका फिटनस सर्टिफिकेट खंयची अरेंज करून दिली। सो ती फिटनस सर्टिफिकेट गाडी रजिस्टर केली आनी म्हापसा पासिंगेक गेलो। पासिंगेक वच जाल्यार गाडी 80 किलोमिटराचेर उरयना। जेन्ना हांगा मेन्शन केल्लें 80 म्हण, सो तेजी बाबड्या प्रॉब्लम जालें, ती 80 वयर उराना। आनी 80 वयर उराना म्हणजे ताका RTO फिटनस सर्टिफिकेट दिना जालें। तो 28-29 2 दिसान तेणें गेल्लो फिटनसाक। तेज्या उपरांत गेले 15-20 दीस कंटिन्युअसली फोन मारीत आसा ताका, आयज फाल्यां म्हण सांगीत आसा करून जा। आनी तेज्या बाबड्याचें काम सॉर्ट आवट जायना जालें म्हण आमकां हांगा येवचें पडलें। आमी येयलो तेन्नाय रिप्लाय येयलो आमकां की तें जायना, वी आर स्टील वेटिंग फॉर सोल्युशन, रायट नाव वी डोंट हॅव अ सोल्युशन असो तुमी कवर केल्लें आसा असो आमकां रिप्लाय दिलो। खंय तरी आवाज जालो। सो आवाज जायना फुडें PI येयलो। PIचें इंटरव्हेन्शन जायना फुडें 10 मिनटान जो सांगताले जायना, आमचे कडेन सोल्युशन एट प्रेझंट ना, त्या मनशांनी सांगला फाल्यां मेरेन गाडी हँड ओवर दिता।
आता हे कशे चमत्कार जाले खबर ना. जे 10 मिनटां पयलीं आमच्या कडेन सोल्युशन ना म्हणटाले, PIचे इंटरव्हेन्शन बरी खबर, PIन इंटरव्हेंट केले. PIचे इंटरव्हेन्शन विदीन 5 to 10 मिनिट त्या शोरूमात तुम्ही कव्हर केला, रिप्लाय दिला, गाडी लॉक मारून फाल्यां दिता. सरकारान टॅक्सींक स्पीड गव्हर्नराची सक्ती केल्या खरी, पूण स्पीड गव्हर्नर बसोवनय गाडी स्पीड लिमीट क्रॉस करपाक लागली जाल्यार चूक कोणाची? आयज जेन्ना टोयोटाचे गाडयेक स्पीड गव्हर्नर बसोवनय ती गाडी स्पीड क्रॉस करपाक लागली तेन्ना ही गजाल उजवाडाक आयली. आतां सरकार आनी येरादारी खातें ह्या विशयाचेर कितें पावल उबारता तें पळोवचें पडटलें. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. एसटींक राजकीय आरक्षणा खातीरच्या आंदोलनात आरजीन वांटो घेतिल्ल्यान सरकाराक दिल्ली मेरेन शिष्टमंडळ व्हरचें पडलें म्हणून आरजीचो दक्षिण गोंयचो लोकसभा उमेदवार रुबर्ट पेरेराचो दावो. रुबर्टाच्या ह्या दाव्याचेर गाकुवेदाचो सरचिटणीस रुपेश वेळीपाची टिका. भाजप एसटींक राजकीय आरक्षण दिवपा खातीर यत्न करता आनी ते खातीर केंद्रीय मंत्रिमंडळान थारावूय घेतला ही लोकांची दिशाभूल म्हणून आरजीचो आरोप. हो आरोप करतना आरजीन हे आंदोलनात वांटो घेतिल्ल्यान भाजपाक दिल्ली मेरेन हो विशय व्हरचो पडलो असोय आरजीचो दक्षिण गोंयचो उमेदवार रुबर्ट पेरेराचो दावो. रुबर्टाच्या हे दाव्याचेर गाकुवेदाचो सरचिटणीस रुपेश वेळीपान आरजीचेर चडाई केली. हांव डिमांड करता एसटी रिजर्वेशनचे रिलीफ जे पळय लिडर आहात तेंच्यांनी तुमकडे अजून मेरेन तुमच्या हाऊस पार्लमेंटात केल्ले आहा की तुम्ही आमकां दाखोवचें, प्लॅटफॉर्मार येवचें आनी आमकां तुमी दाखोवचें हे तुमचे रिजर्वेशन आहा. कित्याक तुमी मिटिंगे वचतात ते फकत ना लोकांक नाच मारून आनी तांकां फोटींगपणाची आश्वासन दिवपाक आनी ते क्लॅप मारपाक. ही जितल्या मनशांनी जी पळय क्लॅप मारल्या विदावट एनी नॉलेज तांकां लॉस दिसपाक लागलोली आनी तुमी एपॉलॉजी मागूंक लागलोली. कित्याक तुमी एसटी कम्युनिटी कडेन हेळटात, त्यांच्या सेंटिमेंटा कडेन हेळटात, तांकां उठून सुद्दां उठोवन तुमी तांकां मिटिंगे वतात, तांकां ते नाच मारूंकूच दवरले आहात तुमी आनी ते बॉटली प्लास्टिकाच्यो 2 लिटराच्यो पिवपाक प्लास्टिकाचे बॉटली ते दिल्ली आहा. युनियन मिनिस्टर आसा पळय जेणे प्रेस कॉन्फरन्स केली ताणें खंयच म्हणलें ना की एसटी आमी लोकसभेक पास केला म्हणून. आमी म्हणलें कॅबिनेटाक पास केला, कळ्ळें न्ही तुका. सो दॅट इज द क्लियर न्ही. क्लियर आहा. पूण आमचे स्टेट लोकल लिडर आहाय हे मिसगायड करतात लोकांक. आमी तांकां आमपणी फूल 100% तांकां थँक दिला आनी आमचो सपोर्ट आसलो म्हणून इतले मुखार पावलो ना. हेज्या मुखार इतली एजिटेशन जायते झगडले 20 वर्सां म्हणून झगडटात. इतली फास्ट प्रोसेसां दिल्ली पासून वचपाक आयज आमचो तांकां आसलो म्हणून ते पावले. कित्याक आमी जे पळय आहा की आमी लायटली कसली एजिटेशन घेयना. आमी वयता फूल स्विंग. आमकां एक्सपेक्टेशन जाय, आमकां आन्सर जाय, रिजल्ट जाय. आमी बेश्टी एजिटेशन ना आमकां नेक्स्ट चेक करूं ना. तेंच्यान जायनासलें. आमकां रिजर्वेशन तांकां आहा म्हणून आमी तेंच्या बरोबर फक्त तुमगे सपोर्टा लागून मुखार पावले ते. होय आमचो सपोर्ट. तुम्ही पयलीं सांगा, आमी 2 वर्सां जालीं हो मुवमेंट चलयता. फाटलीं 2 वर्सां आरजीपीन कित्याक स्टेटमेंट करूं ना हेजें पॉलिटिकल रिजर्वेशन आमकां जाय म्हणून 5 तारखे पयलीं कोणी स्टेटमेंट केल्लो म्हाका सांगचो. जेन्ना आमची मिटींग जाली 22 जानेवारी तेच नंतर जेन्ना डिसिजन जालें मोर्चा व्हरपाचें 5 तारखे 5 फेब्रुवारी तेन्ना मनोजान स्टेटमेंट केला. हेजी पयलीं मनोजान केन्ना स्टेटमेंट केला पॉलिटिकल रिजर्वेशन आमकां जावचें म्हणून जाल्यार तेणी सांगचें. आनी हे आरजीपीचे जे मेंबर जे आतां आयज सांगता न्ही आमी ज्या मोर्चाक सामील आसले म्हणून अजय खोलकर नाजाल्यार प्रेमानंद गावडे नाजाल्यार निलेश हे कितले मिटिंगी आसले ते सांगचे. आमचे 100 तरी मिटिंगी जाल्यो. गोंयभर आमचे अवेरनेस चालू आसा. कितले मिटिंगी आसले आनी आमचे जेन्ना मिटींग जाताल्यो ह्या रिजर्वेशना खातीर तेन्ना हे खंय आसले ते तेणी सांगचें. आमी दिल्लीक 2 फावटी वचून येयले. सगळे आमचे जे सेंट्रल मिनिस्टर आसा तांकां मेळून आयले. तेजे नंतर आमी बाकीचे गुजराताक जो मिनिस्टर जो किरीट सोलंकी आसा चेअरमॅन ऑफ ST कमिशनाचो ताका आमी मेळून आयले. तेन्ना हे खंय आसले. आतां जेन्ना हो विशय जेन्ना जाग्यार पडपाक येतालो तेन्ना ते मोर्चाक सामील करून पॉलिटिकल मायलेज घेवपा खातीर तुमी आतां स्टेटमेंट करता की आमकां लागून ते डेलिगेशन वयले म्हणून. तर डेलिगेशन वयले कोणा कडेन ते तुमी सांगचें. डेलिगेशन जेन्ना मोर्चा जाता डेलिगेशन कोणा कडेन वयले. डेलिगेशन वयले मिनिस्टर फॉर ट्रायबल वेलफेअर मिनिस्टर अर्जुन मुंडाजी तेजे कडेन वयले. आतां अर्जुन मुंडा ताका ऑथॉरिटी आसा. जे हो जो विशय आसलो तो होम मिनिस्ट्री कडेन आसलो. जेन्ना आमी अल्टिमेटम दिलो CMाक 23 जानेवारी आनी सांगलें 7 दिसां भितर तुमी व्हरा डेलिगेशन होम मिनिस्टरा कडेन व्हरा. तेन्ना मागीर नेक्स्ट डे डेलिगेशन होम मिनिस्टरा कडेन गेला.
आणि तेच नंतर फुडलें हें जालें आमी जे अल्टिमेटम दिल्लो पॉलिटिकल आमी डॅमेज करतलो न्हू बीजेपी जर तर तुमी डेलिगेशन व्हरना म्हणून आनी तेच नंतर जेन्ना होम मिनिस्टरान जेन्ना हें दिलें एश्युरन्स दिल्लो कितें म्हणून एश्युरन्स दिल्लो की रिजोल्युशन घेतलो तेच्या प्रायम मिनिस्टर कॅबिनेट मिटींगेर आनी तेज नंतर तेणें सांगलें की डिलिमिटेशन कमिशन बसयता म्हणून तेज नंतर 2 मिटींग जाल्यो प्रायम मिनिस्टर कॅबिनेटाच्यो तेतून कांयच येवना जेन्ना आमी हंगर स्ट्रायका बसले आनी त्या दिसा नेक्स्ट डे जेन्ना युनियन मिनिस्टर जेन्ना श्रीपाद नायक आमचे कडेन आयलो आनी ते काय आमी तेंच्यान सांगलें की तुका आमच्या एसटीचे 78,000 नॉर्थाक वोट आसा तुका जाय की नाका ते तुमी सांगा तुका जाय जाल्यार तूं आतां सांग सेंट्रल मिनिस्टर कोण आसा होम मिनिस्टर सांग आतां सांग म्हणून जेन्ना हो न्यूज गेलो सेंटराक तेन्ना नेक्स्ट डे हे जे रिएडजस्टमेंट बील आयलें हे जे रिएडजस्टमेंट बील हे अजून पास जावना तो एक्ट जावपाक जाय तो केन्ना जातलो आतां जेन्ना पार्लमेंट बसतलें आनी राज्यसभा तेन्ना पास जातलें तेज नंतर ते प्रेसिडेंटाच्या असेंटाक वचपाक जाय आनी तेज नंतर हो एक्ट जातलो आनी तेज नंतर डिलिमिटेशन कमिशन बसतलें रिएडजस्टमेंट जातलें सगळ्यांक जाय पूण आतां हे खंयच्यान आयलें तुमी म्हणटा आतां हो रिपोर्ट पेला कोण हेणी केन्ना एसटीचे खंयच्या विशयाचेर उलयला तेणें केन्ना उलयला आमच्या एसटी फंडाचेर उलयला 2500 कोटी आमकां मेळना तो वर्सा आमी शेड्यूल एरियाचेर केन्ना उलयला जायना म्हणून केन्नाच उलोवना म्हणजे आयज तुमी पॉलिटिकल स्टंट करता आनी तुमकां लागून जालें म्हणून सांगता पण कित्या वयल्यान गौरांग प्रभू मळकणेकारा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही दड्या सावड्ड्या रेल्वेचो धपको बसून 15 म्हशींक मरण आयले जाल्यार 2 रेडे जखमी जाल्ल्या रेड्यांचेर पशुवैजकी हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसात. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण रेल्वे ट्रॅकाचेर जनावरां येवची न्हय म्हणून जाळे मारिल्ले पूण ते कोणी तरी काडून उडयले. जाळे काडिल्ल्यान आतां जनावरां परतून रेल्वे ट्रॅकाचेर येवपाक लागल्यात. ताकाच लागून रेल्वेचो धपको बसून जनावरां मरपाचे प्रकार घडटना दिसून येतात. आज सकाळी दडे सावड्डे हांगा एक मोठो अपघात जालो. काही रेडे तशेंच मोश्यो ज्यो दड्यार हांगा रेल्वे ट्रॅक आसा थंयच्यान क्रॉस जाता आसतना तांकां मालगाडी जी येताली ती धक्को लागून टोटल 17 मोश्यान रेडे आसले. तितून भितर 15 रेडे आनी मोश्यो ऑन द स्पॉट मेल्यो आनी 2 जे उरलेले इंजर्ड ते स्थानीक लोकांच्या मदतीन तांकां जवळपास जे एनिमल हजबंडरी आसलो थंय एडमीट केल्ले आसा. जेन्ना हे म्हशीचे क्लेम करपाक म्हळ्यार हेजो ओनर कोण येवना तेन्ना स्थानीक जो पंच आसा शेचकांत नायक तशेंच स्थानीक लोक आसा बाकीचे तशेंच रेल्वे डिपार्टमेंटाचे लोक आसात तेणी येवन हांकां खंय तरी डिस्पोज केले हांकां पुरले आनी असोच इन्सिडंट जे पयलीं जाल्लो 15 वर्सां पयलीं सेम ट्रेनीचे धक्को लागून कितलेशेच रेडे म्हश्यो मेल्ल्यो. गोमंतक टीव्ही खातीर गौरी सत्तरकर. गोंयच्या म्हादय न्हंयचेर व्हडलें संकट उप्रासलां. मुखावयल्या लोकसभा वेंचणुकेक लागून सरकारान म्हादयच्या विशयाचेर पुरायेन दुर्लक्ष केलां. दुसरे वटेन गोंय सरकार व्यस्त आशिल्ल्याचें पळोवन कर्नाटक सरकारान गोंयांत येवपी म्हादयचें उदक भायल्या भायर घुंवडावपाचे यत्न सुरू केल्यात. गोंयांत येवपी उदक घुंवडावन व्हरपा खातीर कर्नाटकान चर मारल्या. ह्या प्रकाराक लागून कर्नाटक कळसा बंडोरा प्रकल्प बेगीनूच पुराय करपाच्या वाटेर आशिल्ल्याचें दिसून येता. कर्नाटकाच्या ह्या रडीच्या डावाचेर पर्यावरण अभ्यासक राजेंद्र केरकारान तिडक उक्तायल्या. कर्नाटक सरकारान सध्या कणकुंबी हांगासर आपणालें काम जे आसा ते सुरू केल्लेलें आसा आनी ह्या कळसा प्रकल्पाच्या कामाच्या अंतर्गत कर्नाटक सरकारान कणकुंबी हांगासरल्या राखीव जंगल क्षेत्रांतली हाच्या पयलींच झाडां जी आसा ती कापून उडयल्लेली आसा आनी त्या वाठारांत तेंच्यांनी जी उदक आसलें जी न्हंय आसली तेचे पुराय पात्र जे आसा हे नश्ट केल्लेले आसा आनी तेचे उदक जे आसा हे परतें उदक कळसा प्रकल्पाच्या एकंदर अशा प्रकारची तेंच्यांनी येवजण केल्लेली आसा की त्या माध्यमांतल्यान हे उदक आसा हे उदक मलप्रभेच्या पात्रांत वचपाक जाय हाच्या खातीर तेंच्यांनी जी वेवस्था केल्लेली आसा तर तेतून उदक वचपा खातीर कर्नाटकान सध्या कांय वाठारांनी जे कालवे खोदलाले आसा ते पुराय काम जे आसा ते तेंच्यांनी सुरू केल्लेले आसा. हाच्या पयलीं 2017 म्हादय बचाव अभियानाच्या याचिके संदर्भात निकाल दिताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठान कर्नाटकाचे जे आदले वरिष्ठ वकील असले फली नरीमन तांणी सांगलेले की आमी सध्या कणकुंबी हांगासर कळसाचे काम करिना आनी फुडेंय हे काम करचे ना म्हणून आनी तेच्या उपरांत ही याचिका आसा ती डिस्पोज ऑफ केल्लेली सर्वोच्च न्यायालयान
पूण अशें आसतना कर्नाटकान ताच्या उपरांतूय बरेंच काम केल्लेलें आसा आनी एकंदर कळसाचें उदक जें आसा हें मलप्रभेच्या पात्रान व्हरपा खातीर तेंच्यांनी उपाय योजना केल्लेली आसा. एकंदर इतलीं वर्सां जे काम बंद आसलेलें तें आतां पावस सुरू जावपाच्या माथ्यार कर्नाटकान परते सुरू केल्लेले आसा. अनियोजीत स्मार्ट सिटी प्रकल्पाक लागून जावपी गैरव्यवस्था आणि धुळीचे प्रदूषण उणें करपाक सरकार आणि इमॅजिन पणजे स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन हांकां बेगीन निर्देश दिवचे अश्यो मागण्यो करपी 2 जनहीत याचिका पणजे रावप्यांच्या एका पंगडान गोंयच्या मुंबय उच्च न्यायालयात दाखल केल्यात. ह्या याचिकेत IPSCDL हांचे सयत गोंय राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि हेर सरकारी एजन्सींक प्रतिवादी केल्या. ह्या याचिकेचेर फुडल्या मंगळारा सुनावणी जातली. Some days back, I had sent a letter to the High Court, a memorandum, or we sent a representation to the High Court, explaining the plight of what is happening in Panjim. And what I had asked for was, since there is such a huge amount of dust, and I had highlighted there is so much of dust, I myself am having problem with my wife at home. I'm using 4 air purifiers at home. So we had, what my request was, all these work that are going on, I had inquired with pollution board and the other authorities whether they have got any kind of methodology to monitor what is happening to the air quality during the process of undertaking these activities. They did not have anything. They do not have replied to me that they don't have any kind of a mechanism. So I have sent a representation to the High Court, hoping and requesting that they will come. They will provide some relief. They may take it as suo motu and allow us to pass some directions. They should monitor and they should keep the air clean. But unfortunately, that is not the process, and it has not happened. So now me and like-minded people, we have now filed a petition before the High Court, fundamentally requesting the same thing. And more importantly, in the PIL, I am not asking, or we are not asking that this should be stopped or that should be stopped. Okay. Now, I am living in Panjim for the last 52 years. All of us, maybe all of you also people are living in Panjim. PIL per se is in the interest of everybody in Panjim. I don't think even a single person in Panjim can disagree with what is written and disagree with what is sought for. It is a good fortune now that the central government, in their own wisdom, they have decided to upgrade certain about 100 cities in India to a smart city, and it is fortunate that Panjim is one of the cities. It is welcome, it is necessary, and they have to do it. This is the first time in 50 years I am seeing that something is happening, and more so over the last 15-20 years with everything changed. The scenario, topography of Panjim has completely changed. So it is very good that whatever is happening. Ultimately, once the project is completed, we may all find it to be that yes, it was necessary to do. विकसित भारताच्या नावान भाजप आपल्या पक्षाचो प्रचार करता म्हणून काँग्रेसीचो आरोप. ह्या विशीं तांणी वेंचणूक आयोगा कडेन रितसर कागाळूय केल्या. दुसरे वटेन राहुल गांधी हांणी नारी शक्तीचो अपमान केल्ल्याचो भाजपान पुरावो दिवपाची मागणी काँग्रेसीन केल्या. तशेंच भाजपान इलेक्ट्रॉल बॉन्डाच्या नावान कसो पयशांचो गैरवापर केला ताचो व्हिडिओ प्रदर्शीत करपाची शिटकावणी काँग्रेसीन दिल्या. 10 वर्सां 2014 जालें कितें? काँग्रेस पक्षान ह्या देशाक कितें दिलें? Congress Party is fighting against the murder of democracy, fighting against this defection. जे पळय आमदाराक चोरून व्हरतात, पैशांची आशा दाखयता, प्रेशर हाडटा, ईडी लायता, जे ताजे बाकीची यंत्रणा ती लायता. वी आर फायटिंग अगेन्स्ट दॅट. दे आर प्रोमोटिंग विकसित भारत, गांवान गांवान वचून promoting vision of Prime Minister Narendra Modi, which means nothing more than promoting your political party, promoting your political ideology, promoting your leader. And this kind of misuse of government machinery for this kind of programs for political benefit, once the code of conduct comes, cannot be done. केन्ना हे विकसित भारताचे प्रोग्राम चालू आहात ते बीजेपीचे सेश घालून स्कार्फ घालून वयतात तिंगा. Any government project function happen, nobody puts political party. A government function is neutral because the government has to be neutral of any politics. Have you, with great respect, ever asked them how they have looted the nation
with electoral bonds in just this short span of time, which Congress never did. So BJP has not disclosed their electoral bond list, I guess. I will bring you a video. I'm just compiling it. I will bring you a video of the rise of the BJP through electoral bonds, the fraud played by the BJP through electoral bonds, the extortion done by the BJP through electoral bonds, and the loot of the nation. While you promised to bring Swiss bank accounts, make public disclosures, you were running for cover, hiding who has given you the money through electoral bonds. You used State Bank of India to try to delay, to protect these people, to protect yourselves from disclosure. And still, 2018, 2016 to 2018, disclose alna. 2019 has not disclosed alna. So there are records which I will take out. I will put it on the video. I will not speak on my opinion. You understanding? I will give hard facts to show you how people's arms were twisted, how raids were conducted, they contributed, how people were detained, they contributed. I will also show you how the net profits of some companies, when they didn't have that kind of profits, they have given, I think, more than 364% they have given as contribution for the electoral bonds. Don't you think this is a question you must ask them first? दोडामार्ग तालुक्यातल्या तळकट खडपडे कुंभवडे वाठारात 2 दिसां पयलीं पट्टेरी वाघ दिश्टी पडलो. गोंयच्या शिमेक लागून आशिल्लो दोडामार्ग तालुको हो जैव विविधताच्या दृश्टीन पयलींच्यानूच समृद्ध आसा. पट्टेरी वाघाच्या वावराक लागून आतां दोडामार्गाचें सैमीक महत्व आनीकूय वाडटलें. दोडामार्ग तालुक्यांत ह्या नादी पट्टेरी वाघ दिसल्यात. जैव विविधतायेचे दिश्टीन समृद्ध आशिल्ल्या पश्चिम घाटात दोडामार्ग तालुक्याचो आस्पाव जाता. डॉक्टर माधव गाडगीळ हांणी दोडामार्गाचो आस्पाव इको सेन्सिटिव्ह झोनांत केल्लो, पूण उपरांत नेमिल्ले कस्तुरीरंगन समितीन दोडामार्ग तालुक्याक इको सेन्सिटिव्ह झोनांतल्यान भायर दवरिल्लो. आतां पट्टेरी वाघाच्या दर्शनाक लागून दोडामार्ग तालुको हो जैव विविधतायेचे दिश्टीन खरोच समृद्ध आशिल्ल्याचें स्पश्ट जाता. गोंय राज्याच्या सीमेर आसपी महाराष्ट्रांतल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या दोडामार्ग सावंतवाडी वन्यजीव पट्टो जो आसा त्या वाठारांत सध्या 6 वाघांचो वावर आसा अशें स्पश्टीकरण जे आसा ते सावंतवाडी वन विभागाचे वन अधिकारी यस किशोर रेड्डी हांणी दिल्ले आसा. आनी एकंदर परतो एकदा ह्या वाठारांत पट्टेरी वाघाचो वावर आसा हें स्पश्ट जाल्लेलें आसा. जे 6 वाघ ह्या वाठारांत वावुरता तेतूंतले चडांत चड वाघ जे आसा हे एका वाटेन गोंयचे म्हादय अभयारण्य, दुसऱ्या वाटेन कर्नाटकांतले जे भीमगड अभयारण्य आसा आनी त्याच्या मदलो जो वाठार आसा काळी व्याघ्र क्षेत्र आनी दुसऱ्या अर्दान महाराष्ट्राचो जो सह्याद्री व्याघ्र राखीव क्षेत्र आसा ह्या सगळ्या वाठाराक जोडपी असो महत्वाचो सावंतवाडी दोडामार्ग वन्यजीव पट्टो आसा. तो दुसऱ्या अर्दान कोल्हापूरच्या चंदगड तालुक्याक जोडलेलो आसा आनी एकंदर हो जो वाठार आसा हो वाघा खातीर पयलीं पासूनच ग्रेस्त आसा. कारण हाच्या पयलीं ह्याच वाठारांत एक वाघाचे पिल्लू जे आसा ते शिरंगे ह्या गांवांत मेळ्ळेले आनी सध्या पुणे हांगासर जे कात्रजाक सर्पोद्यान आसा ह्या वाठारांत आमकां हो दोडा नांवाचो वाघ जो पळोवपाक मेळटा तो मुळावो दोडामार्ग तालुक्यांतलो. एकंदर सध्या ह्या वाठारांत खडफडे आनी तळकट हे जे जंगल वाठार आसा त्या वाठारांत दिसा ढवळ्या वाघ जो आसा तो दिश्टी पडलेलो आसा. हाच्या पयलीं महाराष्ट्रांतल्या ह्या सावंतवाडी वन विभागान जे कॅमेरा ट्रॅप लायल्ले आसा तेतूनय वाघ जो आसा तो परतो परतो दिश्टी पडलेलो आसा. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. माऊस 70 हांगा बुधवारा दनपारा अनंतचारी हांच्या फायबर स्क्रॅपाक अचकीत उजो लागलो. उजो पालोवपी दळान योग्य वेळार उजो नियंत्रणांत हाडिल्ल्यान कुशीक आशिल्ल्या अनंतचारी हांच्या घरा वयले व्हडले संकट टळ्ळे. मात स्क्रॅपाक लागिल्ल्या उज्यान सुमार 40,000 लुकसाण जाल्ल्याचे उजो पळोवपी दळाच्या अधिकाऱ्यान सांगले. हांव श्रीकांत गांवकर वालपय फायर स्टेशन सब ऑफिसर. आज आमकां 1:50 कॉल येयले. कॉल दिवपी आमकां धर्मेंद्र साळुंके
हे मावसी रोडाक सॉ मिल आसा तेजे सायडीक त्या चारीचे घरा थंयसर एक उजो पेटला म्हणून आमची गाडी घेवन आमी रोखडेच टर्न आउट केले. थंय पळय जाल्यार ते स्क्रॅप आसलें फायबर स्क्रॅप घरात तेका म्हण नासलें तेका उजो पेटलो आनी उजो बरोच मोठोच पेट्टालो. बेगीन बेगीन आमी आमची गाडी उजरी हें केले आनी सगळें उदक मारून कंप्लीट तो उजो आसा तो पालयलो आनी सगळें काम जाल्या नंतर त्या हेका विचारल्या नंतर आमचो ओनर आसा ओनराच्या हेज्या प्रमाणे ते 40,000 ताका लॉस जालें अशें तो म्हणटा. हे आशिल्लें गोमंतक टुडे हे बुलेटीन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक TV.